लोकायुक्ता या महाचर्चेच्या दुसरी भागात तुमकां येवकार मुख्यमंत्री आसात, सिव्हिल सोसायटीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहात. ब्रेकाक वतना वाद जाल्लो तो फायन जी 10 लाखाची घाल्या तो मातसो अतिरेक जाला आणि तुम्ही मातशी एटलिस्ट जेन्युइन कंप्लेनंटाक भंय दिसचो न्ही इतली तरी फायन हे करची, कितें मत? बेजीक म्हाका दिसता प्रत्यक्ष कितें केलां ते जेन्ना हांवें पयलींच सांगलां की तातूंत जर तूं काही प्रकारचे करेक्शन्स करपाचे जाल्यार करेक्शन करपाक येता. बेजीक प्रिंसिपल एग्री जावंक जाय की बोगस कंप्लेन करणाऱ्या मनशाक शिक्षा ही जावंक जाय. हाज्या बद्दल हांव कसोच फाटी हटपाक तयार ना. म्हाका दिसता लोकायुक्तान आमी करप्ट मनशाक शिक्षा करूंक सोदता. द पॉइंट इज इफ यू आर गोइंग टू इनक्रीज द फायन फ्रॉम 10,000 10,000 आसलेले आदी जस्ट 2,000 तुमकां क्रिस्टोफर वा कितली फायन जाय तो सारखे विचार करून प्रुडंट ऍक्शन घेवपाक जाय. कितली तुम्ही कितली सजेस्ट करता? पयल्या सुवातेर 10,000 तुम्ही एका 1.5 वर्सा फाटी ना 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 2002 कायदो तो 2002 Can I just make 1 लाख जाता आणि 10 लाख जाता. No, but can I just make this argument? No, but can I just make this argument? Why are we trying to reduce the fine for a bogus complainant? That is the argument. It is not about somebody who has put in a genuine complaint and is unable to prove his point. The boat is on the other leg. No, it is a bogus complainant. Even those people who genuinely make a complaint are going to be penalized. No, this is exactly what we have to ask him, that he does not allow a genuine complainant making a complaint without being able to prove getting punished. एक सुरुवात ह्या सगळ्या चर्चेची जेन्ना जाल्ली तेन्ना तुम्ही एक नैतीक मुद्द्याचो उल्लेख केलो की नैतिकता असो म्हणून. त्याच मुद्द्याचेर फक्त हांव उलोवंक सोदता हांगा की लोकायुक्ताची डिबेट जी सुरू जाली आणि त्या पयलीं तुमी ते क्लॉजीस सगळ्यो फ्रेम केल्यो, मागीर असेंब्ली मुखार हाडल्यो, सगळें केलें. हे सगळें जावच्या पयलीं हांव लोकायुक्ताचेर उलयच ना. हांव त्या फाटल्यान वता. मार्च म्हयन्यान जेन्ना इलेक्शन जाली त्या इलेक्शनान सगळ्या जाती धर्माच्या सगळ्या तरेच्या लोकांनी केवळ मनोहर पर्रीकर ह्या मनशाक निवडून हाडपा खातीर मतां दिली. बीजेपीक बहुमत मेळ्ळें, सरकार आयलें आणि एक तरेचे विश्वासाचें वातावरण सगळ्या राज्यांत तयार जालें. आपोआप अपेक्षा वाडल्यो. तुमी जाणा तुमचेर कितले अपेक्षांचो लोड आसा ते तुमी जाणा. तो ह्या बॅकग्रावंडाचेर अशें दिसपाक लागलें लोकांक की प्रत्येक गोश्ट ह्या मनशा कडल्यान बरीच जावपाक जाय आणि आमकां जाय तशीच जावपाक जाय. आणि ती बरी केल्या. ही इतल्या घाई गडबडीन केल्या आसत म्हण त्या खातीर मे बी कित्याक घाई गडबडीन केली, कित्याक घाई गडबडीन करची पडली, मे बी तुमचेर प्रेशर असले कारण ते 100 दिसांनी 6 म्हयन्यांनी म्हटलेलें मातशें राव ह्या प्रेशरा खातीर आसात किंवा वॉट एवर रिजन, पण तुमी ते बेगीन असेंब्लीन ते सगळे पास केल्यो. आत्तां जेन्ना डिबेट सुरू जाता त्या डिबेटीन अशें दिसता की तुका हें पटना फाटी घेता, तुका तें पटना फाटी घेता. अशी वेळ आयली. ही वेळ येवची नासली. म्हणजे त्या तुवें रॉंगली घेतला ना, रॉंगली हांव घेना. एक पूर्ण करूं न्ही फक्त की म्हणजे ह्या अशा तरेन ही आतां वाटचाल नाल्यार ही डिबेटूय जावची नासली. प्रमोदाक चान्सूय मेळचो नासलो ही डिबेट करपा खातीर. पूण हे करता आसतना अशें आतां तक्रारदाराक प्रोटेक्शन दिवचें किंवा बोगस तक्रारदाराक दिवचें न दिवचें हाचेर एक चर्चा जाली. ही सगळी चर्चा म्हाका अशें एक दिसता की इलेक्शनाचो हांवें उल्लेख कित्याक केल्लो तर इलेक्शना नंतर ज्या तरेन तुमचें सरकार आयलें आनी तुमी सत्तेचेर परत एकदा येवन बसले, हे सगळे हेतूंच्यान अशें दिसता की कोणाक तरी म्हणजे अधिकाऱ्याची तुमकां चड म्हणजे हे दिसता काळजी दिसता का कोणाच्या तरी मंत्र्याची खंयची चड काळजी दिसता. पण त्या हे अशें कित्याक सांगता न्ही, कित्याक लोकांचो अल्टिमेट विश्वास तुमचेर आसा. पॉलिटिशियनाक खाज आसता निवडून येवपाची परती. दीस इज एस्युम्ड एटलीस्ट. तो ब्युरोक्रेसी पगार फिक्स जाल्लो आसता. तो म्हणटा आपूण कांयच करिना फाल्यांच्यान ओग्गी बसता. दीस इज माय एक्सपिरियन्स ऑफ RTI. ती एक सायड जाली. त्याच बरोबर ती सायड महत्वाची, ती सायडूय महत्वाची आसा कारण ती जर फाल्यां जर तूं ऍडमिनिस्ट्रेशन एक मिनिट ऍडमिनिस्ट्रेशन जर तूं ठप्प जालें जाल्यार परत वाघेला उठतलो आनी ते बसतलो हाजेर हंगर स्ट्रायकार आनी म्हणटलो की सरकार चलना म्हणून. सरकार म्हणजे मनोहर पर्रीकार न्हय, सरकार म्हणजे ऑल दोज ऑफिसर्स. सेकंडली लक्षांत दवर, फाल्यां जर तूं प्रत्येक सरपंच प्रत्येक उपसरपंचाचे तक्रारी देर आर पीपल हियर, आय एम सीइंग इट. म्हजो अनुभव तुम्ही इतलो तरी वालोर दिया. इनिशियली मे बी कंप्लेंट्स एकदम पूण आतां हांव जेन्ना पळय आतां फाटी घेता बी म्हणटा पळय, इट इज नॉट डिसिजन, इट इज आर्ग्युमेंट पॉयंट. बिकॉज अनलेस आय से दॅट पॉयंट आय डोंट गेट द रिस्पॉन्स. वेन आय सेड दॅट ऑस्कर सेड नो, पनिशमेंट हॅज टू बी देअर फॉर फ्रिवलस कंप्लेन. जर हांव तो पॉयंट म्हणना जाल्यार ऑस्कर हे म्हणना. नाही वॉट एवर इट इज. Nobody would say that you allow any vexatious complaint. नाही तेच सांगता. पण हांगा दोग जाण आर्ग्युमेंट करता न्हय, ते करतलेच.
एक प्रश्न इतल्या वेळा डिस्कशनात म्हाका कळ्ळो असो की लोकायुक्त लोकायुक्त पळय जो येता तयार जाता तो गोंयची करप्शन ना करपाक शक्य जावंच ना ताका केन्नाच जावचें ना. इट इज फेल्युअर कंप्लीट. नाही फेलियर नाही फेलियर आय डोंट एग्री. पण लोकांक जे एक तकलेन इमॅजिनेशन आयला की लोकायुक्त आयलो की मॅजीक पील घेतले आनी दुसऱ्या दिसा जालें. नाही शेवटी तुम्ही जो सांगलो इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट. शेवटी लोकायुक्ताक मर्यादा आसा. पहिली जी मर्यादा आसा ती म्हणजे ही हॅज टू वर्क थ्रू द सेम मेकॅनिझम बरोबर थ्रू विच गव्हर्नमेंट इज वर्किंग. सांगपाची गरज ना कित्याक ना एक सांगपाची गरज ना. जगभर हजारो कायदे जाल्यात म्हणून ऑफेन्सीस घडनात अशें कोणी सांगून एक्झॅक्टली. रेप अगेन्स्ट कायदो आसा, मर्डर विरुद्ध कायदो आसा, कोणे कोणाक शिवी घालतले कायदो आसा, तरी पण म्हणून जे गुन्हे घडटात थोडे तरी भितरले गुन्हेगार आसात, थोडे तरी भितरले गुन्हेगारांक शासन जावचे म्हणजे म्हणूनच हाजो नाही म्हणूनच हाजो अर्थ सिलेक्टिव्ह गुन्हे जे आसा पळय, मोठे जे क्रायम आसा, मोठ्या मनशान केल्ली जी क्रायम आहा ती लोकायुक्तान इन्व्हेस्टिगेट करूंक जाय. म्हणजे चिल्लर कंप्लेनी लोकायुक्ता कडेन वचत धर तूं जाल्यार तो चिल्लर गजालीनूच अडकून उरतलो. कितें 10,000 लोक दितलो हाका मागीर ताकडे स्टाफूच आलो 36 स्टाफ आहा ताजो. हांव मागीर तूं परत म्हणपाक लागतलो ती केस म्हत्वाची म्हजी आशिल्ली. एक मुख्य मुद्दो असो की 10,000 थंय केसी कोण घालतले ही अपेक्षा आमी करूया नाका. एक 10 केसी पावती त्याचे कडेन सुरवातीक येतल्यो सुरवातीक जे पयले येतात फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ह्या बेसचेर तो वचूं शकता. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिसचेर तो वचूं शकता. हांव एकच गजाल घेता. हांव लास्ट घेतना सगळे पॉयंट बाय पॉयंट परत वता वेदर ही कॅन गिव्ह डायरेक्ट सोल्युशन्स नाव इन एग्रीमेंट ऑर इन डिसएग्रीमेंट. हांव पयलीं म्हजी सोल्युशन सांगता. हय सांगा. दोच्यान नाल्यार कितें म्हणटलो हांवें सांगलें आर्ग्युमेंटाच्या हातूंत. आतां आर्ग्युमेंट जाले. आतां आर्ग्युमेंट ना. हांव व्हेरी क्लियरली सांगता. पयलीं दंड कितें थोडोफार एडजस्ट करूंक जाय करूं येता. दॅट इज नॉट अ बीग अमावंट. वेदर 10 lakh becomes deterrent or the 5 lakhs become deterrent is every person's thinking. म्हाका अशें दिसता स्वताक in principle we should agree that a bogus complaint with knowledge should be punished with reasonable deterrent minimum. If you agree on don't take away the discretion of the judge. It is with Lokayukta. If you want a definition of what is a bogus complaint or if you want a definition of what will not be punished, you can give me suggest, I will include it. So once I have included it, what is the reason for further debating on that? Second point CM to jo ashillo, this does not mean that what we have provided is not adequate. I feel that it is adequate, but he feels it that it should be further protection. I'll give it because I have no objection. Second point CM jo ashillo to myar आता म्हाका दिसता म्हजो point clear जालो. I am not conceding that I am wrong. What I am saying that you want more protection or more clarity, I will give it. CM second point ashillo to tani काडिल्लो की ऑफिस वेकेट करपाचो. ऑफिस वेकेट करपाचो at least ते तुम्ही at least CMाचेर तरी बंधनकारक करचें की he should vacate the office. Shall. CM shall. No, I will agree it provided that competent authority for CM is removed. Because the reason why I have put up that deem clause, deem rejected, is mainly because the chief minister's competent authority is governor, and today's governor are not the governor who were there. By just keeping on the file for 3 months, I am not again talking. Let this not be construed as talking about the current governor in Goa, who is a nice person. Let me be very clear. But governors as a institution today have become tool of the central government, whichever government it may be. BJP did slightly better by appointing some governor who were reasonably, I thought they were much better, but Congress has a reputation of appointing party politicians normally as a governor. You have seen it in Karnataka, Bhardwaj. In Gujarat we have seen it again, where they go on creating problem for the governments. So if the competent authority of the chief minister as governor is removed, how to amend we can see. I have no problem for chief minister, and chief minister घालपाक म्हाका कांयच हरकत ना, but minister हांव घालचो ना. No, definitely. That is because chief minister should force that minister to resign. that is shall resign. ना ते हांव करचो ना. chief minister म्हाका घालपाक competent authority काडली जाल्यार ते deem clause काडपाक म्हाका कांयच हरकत ना. आता compulsory of resigning
subject to constitutional approval of the thing, I can. Competent authority किती आहे ती? Competent authority Even minister is appointed by you, right? By the chief minister, right? Pleasure, your pleasure. If it is my pleasure, then how someone can tell me the pleasure? मैं यही कह रहा हूँ कि यदि कोई मिनिस्टर करप्ट है ऐसा प्रूव होता है, उसके बाद प्रूव होता है तो उसको निकालेंगे। मेरी बात तो सुन लीजिए। उसके बाद भी क्या आप चाहेंगे कि वो आदमी आपके हाथ के नीचे साउंड करता रहे? आप मुझे पूछ रहे हैं कि कायदे से पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं निकाल दूंगा 1 मिनट में, even if there is a doubt. I think here the best option would be to not to subject the report of the Lok Ayukta to the competent authority under 16A. Accept it. No, but still, even that can be removed. There is no problem. I think that is the best option. That can be removed. Just remove that. No, that can be removed. But still, it has to be made for the minister or chief minister because the constitution does not provide it. एक गजाल करा, तुम्ही काढात आणि तुमका जाय तो नॅशनली रेप्युटेड खंयचोय सोलिसिटरजी किंवा कोण हाका एक रेफरन्स नोट धाडा वेदर दीस लिगल एक्सपर्ट लायक सोलिसिटरजी ऑर तो जर तूं म्हणटा इट कॅन बी लिगली प्रोवायडेड टू फोर्स हिम टू रिजायन आय विल प्रोवायड इट. ओके. नाही म्हाका जो ओपिनियन सगळ्या टॉप एक्सपर्टा कडच्यान आयला तातूंत भितर यू कॅनॉट फोर्स अ constitutional appointed authority through a law. You can make it binding on CM to make his minister resign. You cannot make it binding on CM because he's raw sangta. Moral ground obviously. You asked me the question. No, you asked me the question. Raw, 1 minute. It's the base of good law. Sangta. When he said what you will do, I said I will immediately sack him or I will resign. That is my moral standard. हांव कितें सांगता तो मुद्दो तुमकां नाही हांव मिनिस्टराची करिना बॅटिंग हांव मिनिस्टराची करिना ते सेक्शन आहा पळय तातूंत ताणें कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी काडला पळय तो काडटा म्हणलें न्ही हांवें दॅट पार्ट आय एग्रीड विथ ओके यू आर एग्री बट यू सी घटनेन एखादो अधिकार दिल्लो आसता पळय तो अधिकार तूं कायद्यान काडूंक शकना तो कायदो दॅट लॉ बिकम्स अ डिफेक्टिव्ह लॉ. तुम्ही एक गजाल तुम्ही यादात की 16तले जे कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीक रेफर करपाचे आता तुम्ही हे करतात फाटी घेतात. म्हाका फाटी घेवपाक कांय एक हरकत ना ती. ओके कळ्ळें का ती एक्झॅक्ट वर्डिंग कितें आसूंक जाय ह्या संदर्भान आमी म्हाका बेजिकली म्हजें स्पश्ट मत आहा तो कायदो जो आसा पळय तातूंतल्यान लोकांची जी चळवळ करप्शनाच्या विरुद्ध आसा ती चळवळ स्ट्रेंथन जावंक जाय वीक जावंक जायना. बरोबर. हांवें जी ती पळय हें केल्या पळय ती स्ट्रेंथन करपाकूच केल्या त्यामुळे जर एखाद्या गजालीन तांकां अशें दिसता की ती स्ट्रेंथन जाता जाल्यार तितलो भाग काडपाक म्हाका हरकत ना. पण त्या बरोबर हांव तितलोच कॉन्स्टिट्युशनाक मानता म्हज्या हिशोबान नथींग इज अबाउट कॉन्स्टिट्युशन. बरोबर. त्यामुळे म्हजें सोडून दी तांच्यांनी म्हाका सोलिसिटर ऑफ दीन हाजे कडच्यान किंवा तसो त्या लेवलचो फली नरिमन ताजें म्हाका ओपिनियन हाडून दिवचें हांव काडटां.